सातातोनी बोगता ओचोऱ्या तुजी तेरा सोदावी कोरे बोगता आमा पाप्याच्या घोरा. देव बरो दीस दिव मोगाच्यानो. देवाची कृपा, क्रिस्ताची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कुशालकाय तुमचे सोबे आसूं. आयची तारीख जुन्याची 8 आणि आमी कोत्तांव सान आंतोनीचे 9 आयची वाचपां जावन आसा 2 Corinthians chapter 1 verses 18 to 22 and Matthew chapter 5 verses 13 to 16. मोगल इश्टानो, जेन्ना तूं तुजें उतर दिताय कोणाकूय जावं तें, तुज्या उतराक तूं विस्वाशी रावताय, तुजें उतर तूं सांबाळटाय, वोय म्हणटा तेन्ना वोय, ना म्हणटा तेन्ना ना. भाग्योन पावलूक अशेंच कितें घडलें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. कोरिंतचो लोक समजलो पावलू एका उतराचो मनीस न्हय म्हूण. कित्याक पावलून कोरिंतच्या लोकांक सांगलेलें, उतर दिल्लें की तो तांकां भेट दिवंक येतलो म्हूण. पूण कांय कारणाक लागून तो विजीट करूंक पावलोच ना. म्हणटोच कोरिंतचो लोक म्हणूंक लागलो, जोरी तर पावलो आपलें उतर सांबाळ्ळी ना जाल्यार तो आमकां कितें सांगता तें कित्याक मांडून घेवंक जाय. पावलू आपल्या चिटयेन बरयता, कांय कारणाक लागून म्हाका भेट दिवंक जावंक ना. हांव म्हज्या उतराक विस्वाशी ना जायत, पूण देव आपल्या दिल्ल्या उतराक सदांच विस्वाशी. तुमी म्हजें वायट चिंतल्यार प्रॉब्लम ना, पूण देवाचें वायट चिंतिनाकात. मनीस बदलता पूण देव बदलो ना. देव वय म्हणटा तेन्ना तें वय, ना म्हणटा तेन्ना तें ना. देव सोत म्हणटोच ताचें उतरूय स्वताचें. देवाचें उतर केन्नाच बदलना. प्रितीच्यानो, पावलू देवाच्यो बासावण्यो, गॉड्स प्रॉमिसीस तांचे मुखारूय दवरता. पॉल म्हणटा, जेजू ह्या संवसारांत येवन देवाच्यो बासावण्यो स्पोस्ट करून दाखोवन दिता. वय थोडीं जाणां म्हणत तें सोत न्हय, देव आपलें उतर सांबाळिना, पूण तें तांचें चिंतप अशें पावलू म्हणटा. तांच्या नोदरेन देव आपलें उतर सांबाळिना. इश्टानो, बायबल वाचीत जाल्यार बायबलान भरपूर देवाच्यो बासावणी आसा. बायबल इज फूल ऑफ गॉड्स प्रॉमिसीस. देखीक तुमच्या मुखार थोडे दवरता. जेजू म्हणटा, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना आनी सांडचोय ना. हिब्रू चॅप्टर 13 verse 5. इतलीं वर्सां देवान आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं. आमच्या पातकांक लागून आनी आमच्या चुकींक लागून हो देवाचो मोग आमकां फावो न्हय. तरी देव आमचो मोग करता. आपल्यो दिल्ल्यो बासावण्यो तो सांबाळटा. मिसावान काम करतल्यांक जेजू म्हणटा, सदांच हांव तुमच्या सांगाता आसा. मॅथ्यू 28:20. एका डिस्टर्ब जालेल्या मनशाक जेजू म्हणटा, जॉन चॅप्टर 14 verse 27, म्हजी शांती तुमकां दिता, सगली भिरांत सोडून दी. मरणाच्या तोंडयेर पावलेल्या मनशांक जेजू बरबसो दिता. जॉन चॅप्टर 11 verse 25, हांव जावन आसा पुनर्जीवणपण आनी जिवीत, म्हजेर बाबाट दवर, भियेनाका. सान आंतोनीन जेजूच्या बासावणेचेर विस्वास दवरलो आनी प्रवचनां केलीं. देखूनच देवान ताका मिलाग्री करचें देणें दिलें. आमी जेजूच्या बासावणेचेर बरबसो आनी विस्वास दवरीत जाल्यार आमचें मागणें बदलतलें आनी जें आमी सान आंतोनीच्या नांवान मागता तें आमकां जरूर मेवतलें. आयच्या वांजेलान जेजू म्हणटा की आमी क्रिस्तांवां जावन आसा ह्या संवसाराचें मीठ आनी उजवाड. ह्या संवसारान मीठ आनी उजवाड जावंक आमकां सगल्यांक जेजूचो कायदो, सजेशन न्हय पूण ऑब्लिगेशन. जेजू म्हणना आमी मिठा भाशेन जावंक जाय वो उजवाड कसो जावंक जाय. जेजू म्हणना फुडाराक आमी जावंक जाय. ना, आतां ह्या वेळार आमी मीठ आनी उजवाड. होच जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो हेतू वो ब्रीड. इश्टानो, चिंतात,
मिठाचे गुण क्वॉलिटीज कितें पळय ते. मिठाक लागून जेवण जायते दीस उरता. मिठाक लागून जेवणाक स्वाद टेस्ट येता. म्हणजे आमचें क्रिस्ती जिवीत इतलें बरें जावंक जाय की आमकां पळोवन दुसऱ्यांक जेजूची रूच येवंक जाय. जशें परी मीठ जेवण प्रिजर्व करता, राखता आनी सांबाळटा, तशेंच क्रिस्तांवांनी जेजूचें मीठ जावन हो कुसलोलो संवसार राखूंक जाय आनी सांबाळूंक जाय. सानांतोन जावन आसा काय बरो आमकां नमुनो. तो जेजूचें मीठ जाता आनी आजुनूय हो संवसार राखता आनी सांबाळटा. निमाणें म्हणटा तें आमच्यान उजवाड घडोवन हाडूंक जायना. जशे परी चोंदरीम सुर्याचो उजवाड घेता, तेच परी आमी जेजूचो उजवाड घेवन ह्या संवसारांत उजवाड जावंक जाय. सानांतोन जालो जेजूच्या उजवाडाचो रूपकार, एक आरसो, रिफ्लेक्शन अँड मिरर ऑफ गॉड्स लायट. सानांतोनीच्या उजवाडाक लागून आयज कितल्या जाणांचो बाबाट थीर आसा आनी तांचें जिवीत उजवाडाचें जालेलें आसा. इश्टानो, हो धाकटुसो नियाळ आखेर करचे आदीं सदांचे भाशेन थोडे प्रस्न. तूं मनीस एका उतराचो. तुजें दिल्लें उतर तूं सांबाळटाय. तुवें बासावण्यो केल्ल्यो त्यो सांबाळटाय. देवाच्या बासावण्यांचेर तुका विस्वास आसा. जेजूचें मीठ आनी ताचो उजवाड तूं जाला ह्या संवसारांत. तुजो बाबाट पळोवन कितलो दुसरो लोक जेजूशी आयला. वो तुजें वायट जिवीत पळोवन, वायट कर्तुबा पळोवन कितलो लोक पवित्र सोबा वो धर्म सोडून गेला. हे सगळे प्रस्न मनान धरून आतां आमी सनातनीचें मागणें करुया. विनोद कोर आमचे खातीर अनोदवून सनातन आमकां फावो जावंक स्वामी जेजू क्रिस्ताच्यो बासावण्यो प्रार्थुया. नोमान तुका सनातन, तूं फळ निर्मलायेचें आनी अनोद क्रिस्तांपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगा बोडव्या आनी कुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणे. व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोल पातक्या पासून जो एका कांद्याच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमची गरज सांगची. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलो इतले पावटी तो तुज्या हातार केलता आसतना एकोंतीक सांपडलेल्यांच्या आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची, जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. सनातन माग आमचे पासून. सनातन कोरी क्रिस्तांवां जावंक आमकां आदार दी. सनातन आमी केल्ल्या बासावण्यांक विस्वाशी रावंक आदार कर. सनातन तुजे भाशेन जेजूचो उजवाड आनी ताचें मीठ जावंक आमकां आदार दी. सनातन गरिबांक आदार आनी पिडेस्तांक पिकोवणी फावो कर. सनातन सर्वीस ना तांकां सर्वीस फावो कर. तांचो फिनान्शियल प्रॉब्लम पयस कर. देवाची कृपा आमचे थंय सदांकाल आसूं. आमेन. मरून गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणीक सासणाचें सूख फावो जावं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.